स्वात एक गीत घेऊया A4 पेज नंबर 2 A4 आपल्याय मोलाका भुरग्यांक तुझ्या हे पवित्र मिसाचे भेटे गोन्या गोड उबारून राष्ट्री गोडी काळजा आज तुका गीता कोकोती गार्गा गोड उबारून आमची गरीब काळजा आज तुका गीता कोकोती गार्गा आमी सोडला देव सोपोत वेदा देवन कोण मोगानाय वेळा पाय कोर किरकोळ खर्च आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार कोर किरकोळ खर्च आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दोमिंगो मारियानो आनी एदोसियाना नूनीस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पावलिना द क्रूज पेरेरा हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. कितें भाशेन बरी भलायकी पासत मागुया. जितलीं जाणां बरीं नात आनी आमचे लागीं मागला आपणा पासत माग म्हूण देवान तांकां ह्या दुयेंसाचेर आड वचूंक जैत मेळोवंक सगळ्यांक आदार दिवंक. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली सिमांव झेवियर कार्दोजो, नाकेली रोझालिना वाज, इग्रेजा जुआना मिस्किता, पेंटा फ्रांसीस लांदेज, रेजना मुंदी, क्रिस्टालिना जॉर्ज, आल्तो चिकाली लिओ रॉड्रिगीस, बिहाइंड NSD फ्रांस गोन्साल्वीस, आल्तो दाबोली जॉन्सन थॉमस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरया. कितें भाशेन जी परिशद जावपाची आसा बिस्पांची तातूंत वांटो घेतल्या सगळ्यां पासत ही बरे भाशेन भासाभास करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटात ती म्हजी भावां भयणां आनी म्हजी आवय. आयच्या दिसाक दर दिसाक आमच्या जिवितान आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आयकूंकूच न्ही पूण तें पाळूंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर तुमकां भावा भयणीनो हो सगळ्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवाक विनवती करात प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र मुर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक.
एज्रासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. डारियूस राजान युफ्राटेसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें: जुदाच्या अधिपतीक आनी जुदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर तांणी बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवांच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोखड्या रोखडी आनी चुकोय नासतना राजाचे येणावळींतल्यान फारीक करची. ही येणावळ युफ्राटेसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोंड. हांव डारियोस हें फर्मोण परगट कोत्तां. तें आसा तशें पाळचें. आग्यो प्रवाद्यान आनी जाकार्यास इदोच्या पुतान दिल्ल्या धीरान जुदेवांच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायेलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आनी सायरूस आनी डारियूस हांच्या फर्माना प्रमाणें सगळें बांदप तांणी सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. डारियोसाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायेलीतांनी, याज्ञिकांनी, लेवितांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्यांनी खुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा समयार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्या इस्रायेलाच्या पातका खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायेलाचे 12 कुळां प्रमाणें 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइजेसाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा तशें जेरुजालेम देवाच्या मंदिराचे सेवेक आपआपल्या वर्गां प्रमाणें तांणी याज्ञीक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांत थावन परतून आयलोल्यांनी पास्कांची परब समोरंबली. एकूच मनीस जाल्ले परी लेवितांनी आपणाचीच शुद्धी केली. ते सगळे नितळ आसले देखून परदेसांत थावन आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगात्या याज्ञिकां खातीर आनी आपणाचेच खातीर तांणी पास्काचें बलिदान केलें. देवाचें उतर. देवाचे गोडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोशी तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर रावल्यात आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणी, आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान संदेश आमकां स्पश्ट मेळटा. दिसपटी आमी देवाचें उतर आयकता, पूण आमी तर तें वेव्हारांत घालिना, आमच्या जिवितान आमी तें पाडिना जाल्यार आमी आमचें जिवीत निर्फळ करता. आयच्या दिसाक जेसू आपलेच आवय विशीं सांगून तिची तुस्त करता, कित्याक देवाचें उतर तिणें आयकलें, आपल्या जिवितान तें पाळलें आनी ह्या देवाच्या उतराक म्हत्व दिवन संवसारांत सुरवंडार आमकां फावो केलो. इतलेंच न्हय, तिणें दर घडयेक देवाच्या उतराक ती राजी जाली आनी दर घडयेक देवाचें उतर आपल्याक कितें सांगता त्या प्रमाणें ती जिवूंक वावुरली. आमच्या जिवितान देवाचें उतर आमकां दर दिसाक पवित्र मिसाचे भेटेन आमी नियाळटा, आमी वाचता. आमच्या घरांनी जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. हें देवाचें उतर आमकां अदीक आनी अदीक हे तेजवंत करूंक, आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक जिवाड आमकां करूंक आनी दर दिसाक आमचें जिवीत जें ह्या संवसारांत आमी संवसारी वस्तू मदें जियेता तेन्ना ह्याच देवाच्या उतरांतल्यान बरें आसा तें आमकां उत्मीक फायदो आमी काडूंक आनी जिवितान देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक वावरूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C20 पेज नंबर 36. C20. Kalvaraco yo, Onon Baba, Vedice poro, Ata Sata, Tuzos Mogabu, Tobe Toita, Takaye Kota, Igros Mata, Mogar Baba, Doyal Nodre, Ibetomi, Manun Tugre, Ibetomi, Manun Tugre, Ituji Pusa, Kochiliti, Namaskar Kaklun, Lidwasteni, Tis Borisor, Rosrajnavi, Betoita Deva, Burgi Tuchi. म्हज्या भाव भयणी, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सांबून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी भयणीक आमच्या आनी पुरुषाच्या देवाक सवेस्पोल मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काड्यान सोताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुर्तुवेन रुचली
ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा ओळखी तुवें आमकां सुटयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सर काडीत तुका मादवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, शिकोशी सगळ्या आमचो दिसवतो विरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशावा. तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परास सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरोवचें एकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाखादांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धुमधामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे दोय पडचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका
जी कुशी परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ सो जेताय रासोत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढचेले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढचेले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या काजूत्रान म्हाका मोलाकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझे नाव घेता तुका मागीता कांसांतान सोगली तुका वंदिता आमचे मोगे राव जेसू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां साना प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां धुयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सुरवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयचो कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. परिशुद्धी खातीर मागणे. पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसाव. आमच्या काळजांनी बिराड कोर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशुद्धेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी अस्कोत आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका.
नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्म नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासनीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक स्वता सोशिली कोडसोरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकल्या उतराच्या उस्वादा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्था सदांच कोणी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिवितांत